तुम सगळ्यांना नमस्कार। आज आम्ही तुमका ह्या व्हिडिओ भितर श्री दुर्गादेवी देवस्थान दाखयतले। आता तुमका देवस्थाना भितर व्हरता आणि दाखयता तुमका देवस्थान भितर कशी आसा। सो आता आमचे बरे देवस्थानाचे पुजारी आसा सिद्धेश साळसकर यांगेल नाव। तुम्ही आमकां थोडे देवस्थानाबद्दल सांगा म्हणटा। देवस्थान सांगचे म्हळ्यार देवस्थान आसा प्राचीन म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज त्या काळाच्यान देवस्थान हिंगा स्थापन आसा म्हणून हिस्ट्रीत आसा। त्या प्रमाणे हे मूळ देवस्थान आसा जे किल्ल्यार आसा मूळ कोट तयार केलें तांचें मूळ देवस्थान आशिल्लें आमगेलें। तेन्ना आतां हें देवस्थान हिंगा आतां हिंगा हाडून 150 वर्स सुमार जाले। तेन्नाच्यान हिंगी नित्य सेवा पुजा सगळें चालू आसा। तुम्ही हिंगे कितले वर्सां तुम्ही पुजारीचे काम करते आसा? हांव म्हणल्यार म्हजे पुरोच्या पयलेच्यान आमच्या कुटुंबाच्यान ही पुजेची सेवा आसा। तेजे पयलीं म्हाजो बाप करतालो, बाबान 40 वर्स सेवा केल्ली आसा। तेजे नंतर आतां मागीर 8-9 वर्स जाली हांव ही सेवा करता आसा आनी आमची परंपरा आमी फुडें चलोवन व्हरता आसात अजून पर्यंत। आणि की तुम्ही सांगचे सांगले विवर सगळे देवस्थानाबद्दल लायक देवस्थानाचे म्हणल्यार हिंगा सगळे खंयचे ट्युरिस्ट लोक आयिल्ले बेंगळूर मागीर महाराष्ट्रा गोवाच्यान सगळे लोक खूब कुलदेवता आसा। लायक ऑलमोस्ट हांगा ऑल ओव्हर इंडियाच्या ऑल ओव्हर इंडियाचे फॉरेन लोक भरपूर येवचे म्हळ्यार कारवारचे ट्युरिस्ट प्लेस आसले जे आनी ऐतिहासीक प्लेस असले आनी ऐतिहासीक देवी आसले जे लोक हांगा भरपूर लोक येवन सगळे दर्शन घेवन येतात, देवी कडेन प्रार्थना करून येतात आनी तेंची कितें मनोकामना जाता पूर्ण जाली की येवन तेंची सेवा दिवन वयचे सगळे रावता। सो तुमकां धन्यवाद आमगेले व्यवसाय सगळे सांगल्या बद्दल। आता तुम्ही पळयले देवस्थान कशें आसा भितरले, आता तुमकां भायल्यान दाखयता देवस्थान कशी आसा म्हणून घेवन। आनी तुमकां मेन म्हणल्यार जे मोस्ट एंटीक हे जे तुमकां दिसता हे तोप, हे पयले काळाचे तोप हिंग सगळे सांबाळून शिस्तीत व्यवस्थित दवरले आसा सगळे तोप। हे एक म्हण हांगा भरपूर सारे तोप आसा, एक सादारण 5-6 तोप आसात हांगा। हे सगळे हिंग पुरा लायिल्ले आसात लायनीत। आता आमचे बर हांगा दुर्गादेवी देवस्थानाचे कमिटी मेंबर्स आसात। मी विजय शिरोडकर उपाध्यक्ष। लिंगराज कलगुडकर दुर्गादेवी देवस्थान सेक्रेटरी। राजेश वेंगडकर इव्हेंट सेक्रेटरी। मी संदीप कलगुडकर दुर्गादेवीचा मेंबर। मी सो आता आमकां दुर्गादेवी देवस्थानाचे सेक्रेटरी लिंगराज कलगुडकर हे आमकां त्या देवस्थानाचे पुराय एक हिस्ट्री सांगतले। दुर्गादेवी ही ऐतिहासिक प्रसिद्ध देवस्थान हे हांगा राज महाराज घराण्याचे प्रतिती आसा। राज्यकारभार चलिल्लो फाटले हेजेत राजकारभार चलिल्लो प्रतिती म्हणून तोफ आसा, क्राउन आसा। ब्रिटीश जेन्ना साम्राज्य केलें तेन्ना हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाक साक्षात जगदंबेन आपलो खड्ग दिल्लो हिंदवी स्वराज्याची सगळी राखण करूं जाय म्हणून घेवन। ह्या देवीक असो इतिहास आसा की सगळे हेजेत पळोवंक गेल्यार खंय कितें म्हणून कळून येना। त्यानंतर ह्या देवी कडेन जे लोक भाविक येयले नंतर जे आपली कसलेंय संकट कितें सांगले नंतर ती संकट निवारण करच्याक तात्काळ ही देवी फाटीबळाक रावता सगळ्याल्या। ह्या देवील्या हेजेत ज्या लोकांक संतान भाग्य ना जाल्यार त्या संतान भाग्याची नवस्कन केल्या नंतर हांगा संतान भाग्य जाता। हेजे तुम्ही उदाहरण पळोवचे शकतात। देवी माथ्याचेर कितली की पाळणी आमी बांदिल्यो आसात। दसरा उत्सव देवीलो एकदम भोव विजृंभणेन जाता
त्यानंतर जात्रा उत्सव, वार्षिक उत्सव, श्रावण मास, कार्तिक पुणव, कोजागिरी पौर्णिमा असे हे मुख्य उत्सव असतात. त्यांनी कणकण धार्मिक विधिविधान जाती रावतात हांगा. आता तुमकां आनी कितें सांगची काय म्हणल्यार नवरात्री येत आसा. आता नवरात्री प्रोग्राम तुमगेले कितें आसा? नवरात्रीक प्रोग्राम म्हटल्यार आता गेली 2 वर्सां कारणान कोविड कोरोनाचे हेजेन सरकाराचे जे गायडलायन्स असतात त्या प्रकार आमी धार्मिक विधिविधान सगळे करून व्हरतले. भाविकाक येयला तर की दर्शनाक अवकाश दितले, हे सगळे करून मुखार करून व्हरचे. आनी हेजे फुडें ह्या वर्सा कितें कोविड गायडन्स येतात ते गायडन्स मान्यता करून सरकाराले मुखार आमी नवरात्रा उत्सव साजरो करतले. आता जसे की तुम्ही सांगले की दसरो तुम्ही आता 2 वर्सां थोडो हे आवाज बी काय ना म्हणून आता तुम्ही दसरो कोविडा पयलीं कसं चलयताले? कोविडा पयलीं सांगचें म्हळ्यार एकदम रश देवस्थानात घटस्थापने पासून विजयादशमी पर्यंत देवी सिमोल्लंघनाक गेल्यार सुद्दां आमकां हांगा भाविकाल गर्दीत कमी जायनाशिल्ली. ह्या देवीक ऐतिहासीक प्रसिद्ध देवी जाल्ल्याक लागींच आमगेलो राज्य गोवा, महाराष्ट्रा, त्यानंतर आमगेलो अख्खा कर्नाटक संपूर्ण लोक येतात. आणि स्पेशालिटी म्हटल्यार आमगेल हांचे लोकल लोक महाराष्ट्रा, गोवा हांगा आसलेल्यान हे दसऱ्यासाठी स्पेशल तेमी सगळे आपल्याला कार्य बाजू दवरून घेवन स्पेशल देवील दर्शनासाठी येतात. आणि देवील विशेष म्हटल्यार 9 दिवस अलंकार देवीक रवता. आणि तेगेल रूपण पळोवचें म्हटल्यार वेगळी वेगळी रुपान अशी दर्शन दिता. भक्तान पळोवचे कडेन रवता त्या हेजेन ते गेले. आणि त्या टायमाचेर तिका तेजे कडेन कसलीय मनयची जी कामना दवरून वयता ती सगळ्याली परिपूर्ण करून दिता. ही प्रसिद्धी आसा जगन्मातेची. सो तुमकां सगळ्या आमगेले व्ह्युअर्स सांगल्या बद्दल सगळ्याक तुमकां धन्यवाद.